फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसताले ते इस्रायलाच्या पुता धुवांनी केले आणि बाल देवांची ती सेवा करूंक लागली. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली त्या सर्वेस्पराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा सोबोवती जियेतल्या लोकांच्या देवांचो पाटलाव केलो. तांचे मुखार ती सोरपोटली. तांणी सर्वेस्पराक राग हाडलो. तांणी सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्ताचीत देव सेवा केली. तेन्ना इस्रायलाची सर्वेस्पराचो राग पेटलो. ताणें तांकां नागवण्याच्या हातान दिली आनी हांणी तांकां लुटली. तांचे सोमभोवती आसलोल्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तांकां घाली आनी तांच्यान तांकां फुडो करूंक जालें ना. जशें सर्वेस्परान तांकां शिडकावणी दिली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें ती झूज करूंक भायर सरतालीं, तितलेय पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें तांणी तांकां सारकी संकटांत घाली. उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायली तांक नागवण्याच्या हातांतली निवारली. पूण नितीदारांच्याय आयकूंक ती तयार नासली. नायकिणी भाशेन ती दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली आनी तांचे मुखार सोरपोटली. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाळो दिवन रस्तो धरलोलो तो तांणी रोखडोच सोडलो. तांची तांणी घेवंक ना. सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पूर नितीदारा सवे आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसलो पर्यंत तांकां दुस्मानांच्या हातांतली निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितोल्यांच्या बारान ती पिंगोडटाली देखून सर्वेस्पराक तांचे चुरचुरे दिसताले. पूण नितीदार मेळ्ळ्या उपरांत ती आदल्याच वायटांत पडटाली आनी तांच्या पुर्वजांवन अदीक पाश्ट करताली. दुसऱ्या देवांचो पाटलाव करून ती तांची सेवा करताली आनी तांचे मुखार सरपडटाली आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो ती कशींच सोडिनासली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे पोरजेचो तो मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक फर्मायलें. त्या राष्ट्रांचो तांणी नाश करूंक ना. उरफाटी राष्ट्रां कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें धरली. सबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तांच्या मुर्तीची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. देवचारांक ती आपले पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. सबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. असल्या कर्तुबांनी ती बसटयली. परद्वारी जाली. तांचे जिणेची चाल आपले पोरजेचेर सर्वेस्पर बरोच खोलपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. सबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. परतून परतून ताणें तांकां सोडयली. पूण ती मुद्दम ताका तिडकायताली. तरी आसतना तांचो उलो आयकतलो तितले पावटी तांचे दोळडीरपणाची
तो दया करी. सबाब, तुजे पोरशेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचें. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी अवचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो, जिवेशी मारूं न्हय, पोरद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापाक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची कशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गरीबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतोच तो खोंतीबोरीत जावन गेलो, तर ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसतालें तें इस्रायलाच्या पुता दुवांक कळ्ळें. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, देवाचें राज लागीं पावलां. तुमी आपल्याचेच जिवीत जियेतात. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांचेर हात दवरून मागणें करून लोकान तांकां तुमचे सवे हाडली, पूण तूं भुरग्यांची बेपरवा केली. ताणें म्हणलें, जो कोण म्हजे नेम मोडटा तो सासणाच्या जिविताक पयस जाता आनी स्वर्गा राज्याचो भायर उरता. पवित्र पुस्तक उक्तें केल्यार तुमकां सगळें एकसारकें मेळटा. ताका कांयच एक दुस्पट करची मेळना आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा. फारिजवाची खुणा विशीं चोत्राय दवरात. ते फकत दोंगी आतां धांपलोलें आसा तें सगळें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आतां गुपीत आसात तें त्या दिसा उजवाडा आयकून येतलें. कासी कुडान तूं फुटफुट्टा ते दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें. पवित्र पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, सर्वेस्परान म्हजें काळीज भरलां. सर्वेस्पराचो मोग नाशिल्लो जाल्यार म्हजें काळीज अजून रितें आसपाचें. आपले इस्रायल पोरजेचो मोग सर्वेस्पर दोळे धांपून करतालो, पूण लोक ताचेर परतून परतून कोलपोतालो, कित्याक ताच्या मोगाचो थाव घेवंक ती विसरतालीं. देवान आमकां केन्नाच सांडूंक नात. आपल्या मोगान आनी आपुरबायेन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, हांव देवाचो सदांच मोग करतलों आनी तो मोग म्हजे सरशिलो केन्नाच हांव पयस वचूंक दिवचो ना.